रातच्या वेळार धारगळ ते मोपा विमानतळ रस्त्यावयले हे चित्र. लायटी पेट्टात पालवतात, पेट्टात पालवतात. पिक्चरांतली भुताडकी कशी. पिक्चरांतलो भिरांकूळ सीन चालू आसा काय कितें अशी परिस्थिती. स्ट्रीट लायटीचो आपालिपा. रातच्या वेळार हे रस्त्यान यो वच करपी गाडेकारांच्या आंगार कांटो येवपाचो. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळावेल्यान रस्त्याची जर ही स्थिती जाल्यार आनी कितें उलोवपाचें. देशी पर्यटकां सयत विदेशी पर्यटकां म्हऱ्यांत लज वचपाची कामां. वीज खात्यान ह्यो स्ट्रीट लायटी बेगोबेग सारकी करपाची गरज आसा. ते मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्ट वर जावपी हो रस्तो आणि ह्या रस्त्याची सध्या स्थिती आणि जी स्ट्रीट लायट आहा ती स्ट्रीट लायट सध्या डिस्को लायट पद्धतीन चालू आसा. एखादो खंयचो तरी संगीत महोत्सव चालू आसा आणि त्याच्या खातीर जे डिस्को लायटी वापरले जातात त्याच पद्धतीन हे सरकारान हे डिस्को लायटी ह्या राष्ट्रीय रस्त्यार लायले की काय असो प्रश्न पडटा. मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टा वयल्यान व्हडा प्रमाणात देशांतले आनी देशा भायले टुरिस्ट जेन्ना गाडयोंतल्यान बसून येतात तांकां ह्यो लायटी दिपकवतात. डिस्को एखादो खेळ चालू आसा की काय, डिस्को डान्स चालू आसा की काय असो तांकांय प्रश्न पडटा. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन ज्या पद्धतीन हो राष्ट्रीय रस्तो म्हणून हालींच जाहीर केला आणि तो रस्तो अरुंद आसा, शिवाय रस्त्याक काही ठिकाणी स्ट्रीट लायटी ना. आयुष हॉस्पिटलाच्या बाजूक लिंक रस्तो सुरू आसा आणि लिंक रस्तो एकदम कामूय सुरू आसा तर दुसऱ्या वाटेन लायटी आहात खांब्यांक पूण ते लायटी पेटना. हाचेर लायट खात्यान खंय दुर्लक्ष केला की काय अशें दिसून येता. सरकारान हाचेर बेगोबेग लक्ष दिवन जो इंटरनॅशनल एअरपोर्टार वचपी हो मुखेली रस्तो आणि रातच्या वेळार जर अशे डिस्को लायटी परत परत अशेच चालू रावले तर वाहन चालका बरोबर नागरिकांकूय संभ्रम निर्माण जाता आणि लोकांक ह्या लायटीचो डिस्टर्बन्स जाता. त्याच्या खातीर सरकारान बेगोबेग हाचेर लक्ष दिवची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर.